see how the improvement. There is some solutions to that. People park like they can primarily People are parking all across. We have no control. Your security is there instead, no? Security is traffic has to be controlled. We can't have a civilian versus others fight. It's very bad. So somebody has to have traffic police as support. We'll issue no parking. So and it should be ensured. The biggest challenge was हमारा side 100%. We are going to take leader from us. गरम झाला होता Checking can be done. All those possible. To give you any official statement, this we are meeting conducted on the guidance of directive of MLA, Honorable MLA, and this is I will not submit any statement from the Navy side. But you are cooperative? You will 100% cooperative for the social need, for anything, for Goa or for any requirement of the society. We are always positive. Any preventive measures that you will be taking from your side? All possible measures at all times we do it. We'll do it this time also. We are part of solution, not part of problem. Don't mind, there was allegation that your vehicles I will create more not give any No, controversial congestion. statement. We will find all suitable action from our side and all suitable solution as part of the overall solution. ॲक्सिडेंट जालो सगळ्यात पयलीं खूब वायट जालें की एक डिफेन्स पर्सनलूच आमचो एक एक्सपायर जालो आनी ताच्या मागीर रोखडेंच हांवें सीएमाक फोन केलो सो सीएमान कालूच ताका फोन करून ताका आमचो कलेक्टराक आज हांगा आपयलो एंड वॉट इज हॅपन्ड इज रॉंग सो वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन आमी धांवूंक शकना हो बिजियस्ट एक स्ट्रेच आसा आनी हांगा एट एनी पॉयंट 1000 ते 1500 लोक हांगा भायर आसतात आनी जेन्ना पासून हो ब्रीज जाला ब्रीज सुंदर जाला सगळें जाला पूण ताका थोड्यो गोश्टी इम्प्रुवमेंट जाय ताका रमलर्स जाय हांगा सिग्नल हें जाय बाकीच्यो ज्यो बायलेन्स आसा त्यो मातश्यो व्हडल्यो करपा जाय पार्किंग जे रस्त्यार जाता ते आमकां काडून उडोवपा जाय हे सगळे विशय घेवन आमी डेप्युटी कलेक्टर जावं पुलिसांक आपयल्ले नेवीचे ऑफिशियल्स आपयल्ले तालुका फॉन नॅशनल हायवेज आसा वी हॅव ऑल एक वी हॅव रीच द कन्सेन्सस आनी एक आमी प्लॅन करपाचो आमी ठरयला which is beneficial for all these problems. So म्हाका दिसता आज आमचो कलेक्टर रमलर्स घालपा खातीर ऑर्डर्स दितलो आनी तो रमलर्स घाले की एटलिस्ट मातसो ट्रॅफिक तरी स्लो जातली हांव सगळे ट्रान्सपोर्टरां कडेन मागता की आमी पळयतात की एकदां तुमचे माल तुमी एक्सेस भरतात स्पिडीन येता ओवर स्पिडीन येता कित्याक तुमचे लायसन्सीस तुमच्या ड्रायव्हरा कडेन सारके नासता एकदां ते पिल्ले आसतात ताच्या खातीर हांवें डेप्युटी कलेक्टराक ही मिटींग आपय म्हणून सांगल्या पूण हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता तुमची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तुमी ट्रान्सपोर्टींग जेन्ना करतात तेन्ना फक्त बिजनेस पळोवं नाकात लोकांचें हें पळयात आनी त्या खातीर जेन्ना कलेक्टर मिटींग घेतलो तेन्ना ह्यो सगळ्यो प्रॉब्लेम्स एड्रेस जातले हायवेकूय आमी थोड्यो गोश्टी करपाक सांगल्या नेवी इज ऑल्सो कॉपरेटीव तांचोच मनीस एक्सपायर्ड जाला सो दे आर ऑल्सो व्हेरी कॉपरेटीव दे आर ऑल्सो सेईंग दॅट वॉट एवर बेस्ट हेल्प तांचे कडल्यान जातलो दॅट दे वील डू एज देअर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी म्हाका दिसता ह्या 15 ते 20 दिसां भितर मॅक्झिमम एक म्हयन्या भितर इवन PWDनी हायवे ऑफिशियल्स हांगा एस्टिमेट करपाक जाय हे सगळीं कामां गव्हर्मेंटाची बेश्टी तोंडान उलयली म्हण जायना तांकां हायर अप्सा कडल्यान क्लियरन्स मेळपाक जाय पूण म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की ह्या म्हयन्या भितर आमी कितें तरी हाजेर सोल्युशन काडटले आनी कोणी मरचे न्ही हें आमचें एक प्रायोरिटी आसा त्या खातीर आज डेप्युटी कलेक्टरूय हांगा येवन ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या म्हाका दिसता म्हयन्या भितर हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो हांव हाजे पयलीं बोवाळ मारला की तुमचे परमिसेबल लिमिटाच्या वयर तुमी स्टोर करता म्हूण तेन्ना म्हाका सगळ्यांनी सांगलें ना आमी जायना सो खंय तरी मॉनिटरींग एजन्सी घालची पडली आमी मॉनिटरींग एजन्सी खातीर डेप्युटी कलेक्टराक सांगला खंयची तरी एक मॉनिटरींग एजन्सी डेली जे ट्रक भायर सरता ताजेर तुमी नजर दवरपा जाय कित्याक फाल्यां सपोज भरून आयले ट्रक परतो एक्सिडेंट जालो आतां काल आमी क्रावडाक मॅनेज करूंक शकले आमी तांकां सांगलें नाल्यार इतले हे ते उजो घालपाचें हातून नाशिल्लें मनस्थिती नाशिल्लें कित्याक कोण मेलो परतकूच एक साहजीक जाता सो हांव MPT कडेन मागता की तुमी तुमचें मॉनिटरींग सारकें जायना तेन्ना तुमी मॉनिटरींग सारकें करपा जाय तुमचे पोल्युशना खातीर कितें स्टेप्स तुमी घेतात ते अजून सारकें जायना ते स्टेप्स घेवपा जाय हे सगळें जालें जाल्यारूच आमी एक स्मूथ ट्रान्सपोर्टेशन जातलें अशें आमी सांगूं शकता नाल्यार पडटे प्रॉब्लेम जातले कोण नाल्यार कोण मरतलो मागीर एजिटेशन जातली डॅमेज प्रॉपर्टी जातली कोण फोडाफोडी करतलो केसी जातल्यो सो म्हाका दिसता एवरीबडी हॅज टू कॉन्ट्रिब्यूट MPT हॅज टू कॉन्ट्रिब्यूट ट्रान्सपोर्टर हॅज टू कॉन्ट्रिब्यूट आमी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक पब्लिकेन करपाक जाय सगळ्यांनी जॉयंट एफर्ट घेतल्यारूच असले जे काल एक्सिडेंट जाला तशें जावपा ना They cannot comment like that because they are not authorized. कितें अशें डिस्कस म्हणून म्हाका दिसता हांवें तांकां क्लियर कट सांगला इफ यू आर एन्करेज टू गो बिहायंड
आणि हे काय ना they have also agreed that suppose जाता जाल्यार we will जाता न्ही they said that we will cooperate in all manners and they will go behind whatever it is. Where one innocent person has lost their life. So today, MLA has called us and we had taken the stock of the situation and how to improve this junction. We are also in touch with the Navy and the other departments who are involved, and we'll take efforts to improvise junction so that there is no such accidents in the future. Yes, predecessor Sachin Gautam, IS topper, who was the PD over here, he has written a letter to the Navy to remove this encroachment. Subsequently, I have also written, and anyway now they will be taking out encroachment. The matter may be closed. So immediately, as the first preventive measure, rumblers are going to come up. Rumblers plus these encroachments, what are there will be removed. So you will get extra road space. Will the circle be widened? No, circle will not be widened. Any signal, traffic signals? Traffic signals, and see the work is being done by state people. We are only in the fund. So once they get the space, that will come, high mast will come and other will. एक्सिडेंट झाला सो आम्ही लागचेक आमचो वास्कोचो आमदार दाजी सालकर आणि हांगाचो लोकल कावन्सिलर आनी आमचे हांगाचे सगळे जे आमचे नागरीक आसात ते सगळे येयल्ले आमी आनी काल येवन आमी कालूच आमी हांगा ब्लॉकेज केल्लो तांकां म्हणल्यार आमी तेन्ना कितें केलां की जे पयलीं हांगा स्पीड ब्रेकर येना आनी सिग्नल येना पयलीं आमी हांगा ते एमपीची गाडी सोडपा ना खंयची गाडी वचो सो आयज आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतला आमचा कलेक्टर PWD ऑफिशियल हायवे MLA आणि जे ऑफिसर्स आहात तांकां आमी आपयला सांगा आनी आमचे सगळे नागरीक येयला आनी हांगा एक डिसिजन घेता की हांगा एक स्पीड ब्रेकर जावचो म्हणून तशेंच जे जंक्शन आसा तो मातसो व्हडलो आसा रावंड अबावट तो ल्हान करचो तशेंच हांगा एक सिग्नल येवचें म्हणून आनी जे हांगा चार्जू सायडी रोड आसा थंय मातशे सायडीच्यान ते वेलीज कितें म्हणटा रेलीज घालपाक सो चार्जू सायडीक आमी ते रेलिंग घालपाची हांगा प्रपोज केला आनी हांगा सिग्नल घालपाची आनी चार्जू सायडीक हांगा स्पीड ब्रेकर ते घालपाक प्रपोज केला सो आमी सगळे ऑफिशियल्स आनी आमी सगळे हांगा येयला खंय तरी आतां तूं एक स्थानीक कावन्सिलर आसा आनी हांगा जायते लोक म्हणटा की नेवीन थोडे एनक्रोचमेंट केल्ले आसा रस्त्याचेर आयिल्ले आसा ताजेर बी तुमी कितें स्टेप सो आयज आमी नेवी ऑफिसर तांकां सुद्दां आमी आपयला आनी तांकां सांगला की जे तेंच्यो गाडयो हांगाच्यान वयता सो तेंचे चॅकींग आसता सो चॅकींग आसल्या कारणान तेमी तेंची हांगा लायन पडटा ते खातीर सुद्दां हांगा ट्रॅफीक जाता सो आमी तांकां एक जो 3 लेड येयल्ले आसा सो एक स्ट्रेट वचपा खातीर एक रावंड अबावट करपा खातीर एक रस्तो तेंचे खातीर भितर वचपा खातीर सो आनी आमकां तांकां आमी रिक्वेस्ट सुद्दां केला की जे तुमच्या हांगा जी गेट आसा वर्णापुरी सो तुमी हांगा भायर आसा रस्ते येता ते सुद्दां एक 100 मिटर तुमी भितर घेवचे ते तुका आमी तांकां आतां सांगला सो नेवीचे ऑफिसर्स आसा तांकां सुद्दां आमी आपयला ते तुमचे बी जे गेट आसा ते चॅकींग जशें हांगा ते जिवंती हॉस्पिटल आसा पळय तेंचे गेट भितर आसा चॅकींग सो तुमी हांगा सुद्दां ते चॅकींग तुमचे आसा ते तुमी हांगा भितर करचे तुका दिसना आतां ट्रक फुडें वाडटले आनी सो खंय तरी MPTन जो ऑथॉरिटी पयलीं ते वास्कोच्यान वयताले ते आतां हांगाच्यान केला सगळें सो ते हांगा सगळे एक्सिडेंट कमी जावपा खातीर सो आमी आयज ती मिटींग घेतला सगळे ऑफिसर आपयला सो सेफ्टी जे प्रिकॉशन आसा हांगा जे स्पीड ब्रेकर आनी सिग्नल बी हांगा पडले सिस्टमॅटीक जाले जाल्यार हांगा मागीर हे जावपाचें कमी जातलें इन्सिडंट जावपाचें कमी जातलें काल एक फेटल जाला तो फेटल जाला तो फूल ट्रक येतालो आनी हांगा जो सायडीन ती स्कुटर आशिल्ली ताका डॅश बशीन कडेन दिवती आशिल्ले कारण ट्रकाची स्पीड इतली चड उरता हांगा सगळी ऑथॉरिटी जाले सो आमचो आमदारे कलेक्टर SGM आनी सगळी ट्रॅफीक ते सगळे आयले आनी हाजेर कितें तरी एक सोल्युशन काडपा लागून हांगा सगळे आयले आतां उलोवणी चालू आसा उलयल्यार थोडे सजेशन्स दिली दोनी सायडीन हांगा रबलर्स घालपाचे स्पीड मातशी चड आसा ती मातशी कमी जावन हांगा एक्सिडेंट प्रिवेंट जावपाक शकता मागीर त्या सायडीन एक बरी चॅनलींग घालपाचें आमी हें केल्लें मागीर थोडे येतात आनी थंयच्यानूच यू टर्न मारतात ताज्या खातीर थोडे एक्सिडेंट जावपाक शक्यता आसता हांगाय बी तेजे सरकार नेवीची भायर फुडें एक जाले ते म्युन्सिपालिटी कडून ते भितर व्हरपाक जाय न्यूट्रल स्पेस जावन मातसो आनी इल्लो जागो जातलो एक्सिडेंट जावपाचें मातशें कमी जातलें अशें करून खूब सजेशनां हांगा प्रत्येक जाण आपआपली विचारतात ताचेर ती वर्कआवट जावन ताचेर सोल्युशन जावन ती हांगा जातात बेगीन जातली हें आमी पळयतात आनी आमचे एक्सिडेंट जे आसात प्रिवेंट करपाचें आमी ट्राय करतात मेन रमलर्स जावपाक स्पीड मातशी In view of this yesterday's accident, fatal accident, we have already suggested that is the begin rumblers to slow down the speed of all vehicles on both the sides. Being on highway, we cannot suggest a speed breaker.
So because of that, couple of strips suggest केल्या with blinkers at the junction, so that everybody is caution about the junction ahead. Necessary boards which are required as an immediate. आणि बाकीचे आणि proposals already केल्ले आसा आमचे regarding improvement, road improvement, extension of road, removal of obstacles and everything. सर की नेव्हीकडे बोलले तुम्ही नेव्ही भितर येयले आसा चान्स ना Maybe already हे केलं आसा की they will work out on that and find a solution for this. ज्यांना एमपीटीतले ट्रक भायर ऑलरेडी एमपीटी बरयल्लें आसा जेन्ना व्हेकल मूव आवता तेन्ना कलेक्टर साहेबाची ऑर्डर आसा कितें कितें पॉयंट्स तांकां कितें फॉलो करपाक जाय तांच्यांनी करून मागीर ती गाडी भायर काडपाक गाडी पोल्युशन आनी कितें आसा स्पिडेज हें तें गाडी तांच्यांनी क्लीन करून धाडपाक अशी ऑर्डर तांकां ऑलरेडी आसा एंड वी ऑल्सो रिटर्न प्लस आमी तांकां रस्त्यार कितें पडयलें आसा तें क्लीन करून पयलीं वास्को क्लीन करताले तें सुद्दां स्टार्ट करचें पडचें अशें म्हणून बरयल्लें आसा सर तेंच्यांनी सिग्नल बी कितें घालपाक सिग्नल घालपाक पूण सद्या एज अ टेम्पररी हे आमी ब्लिंकर्स सजेस्ट केल्या घाल म्हणून जाता ते बेगीन मागीर फ्लो ऑफ ट्रॅफीक पळोवन मागीर सिग्नल